कशी आयदनां पोरणी जाली की भायर काढून उडयतात, नवी काडटात, तशें आमी नवी मनशांक काडपाक जाय। आज हे कितें करतात, बीजेपीचे कार्यकर्ते कितें करतात, काँग्रेसीचे कार्यकर्ते कितें करतात, बायलांक येतात विकती घेतल्यान म्हणटात, कोणी जितान विकती घेतल्यान म्हणटा। आमकां हांगा कोणी विकती घेवंक ना एका मनशान आमकां 1 रुपया दिवंक ना। आज आमकां जीत जावो, जितान खूब उदारणात केल्लेली आसा, बीजेपीन कांय केल्लेली ना। जिताक हांवें इतकें सांगलें, बाई म्हटलें अशें आसा, तेजें मातशी फायल ना पळयता, ना कितें पळयता, तेका हे करिनासतना त्या भुरग्याक तेणी आयज इतलो हेल्प केलो। हांव काँग्रेसी कडेन गेलें, हांव सरळ सांगता, दयानंद सोपटे कडेन गेलें, तेज्या बापायक आयज हांव घेवन गेलें आनी बापायन तेज्याक सांगलें कितें हांवें, बाई म्हटलें पळय अशें तेका हेल्पाची गरज आसा। त्या सोपटेन म्हाका कितें सांगलें, म्हाजे कडेन 1 रुपया फंडान ना, 1 रुपया ना, आपूण सगळे पयशे आयज हेका भरले म्हणून, कोणाक कॉलेजीच्या भुरग्यांक भरले म्हणून। हांव कितें म्हणटालें, ते सोपटेन तेजी फायल इतलीच घेवन पळोवची असली, तूं तेका सांगचें नासलें की म्हाजे कडेन फंडाक काय ना म्हणून। त्या भुरग्याची फायल घेवन जर दवरलेलें जाल्यार आयज तेका हांव मंत्री म्हणून वालोर दितलें असलें। आनी हे काँग्रेसचे किंवा बीजेपीचे नेते म्हणटा की आमकां तेणी विकत घेतले, पूण हांव तांकां इतलें सांगूंक सोदता की एक न्हू खंयच्याच बायलेक कोणूच विकत घेवंक शकना, इवन तेजो घोव सुद्दां ना। आनी हो एक लिडर जावन सांगता की आमकां बायलांक जितान विकत घेतल्या। आमकां जर विकत घेवपाची असली जाल्यार आमी हांगा येवपा नासली, बायलां केन्ना विकना, तेणी स्वताच्या बायलेक विकल्या कोणाक तरी, म्हणून तो सांगता तुमकां बायलांक जितान विकत घेतला म्हणून। आम्ही मंत्री खूप पळयले, आम्ही मंत्र्याकडे गेले, आमच्या कामाक लागून गेले, जॉबाक लागून गेले, पण ते मंत्री कितें सांगता, बाबा तूं खंयच्यान येयलो, तुजें नांव कितें आनी तूं तेका वळखता, तेका घेवन यो। हे आमकां पसंद ना। आमच्या नेत्याची जी धारोलकराची एकच म्हण आसा, हर नेता हर एक नेता, ही तेची कळवळ म्हाका आवडली, म्हणून हांव जॉयन जालो।